गव्हर्नमेंटान म्युनिसिपालिटी इलेक्शनां डिक्लेअर केले आणि म्युनिसिपालिटीन जे रिजर्वेशन दवरला ते रिजर्वेशन भितर सारखे सिस्टमॅटीक वचून पावल घालूना. हेजे बद्दल आमचो विरोध आसा, निषेध आसा. म्युनिसिपालिटी इलेक्शना भितर शेड्यूल कास्टा खातीर जे रिजर्वेशन दवरला हे माझ्या माहिती प्रमाणे खाली 3च म्युनिसिपालिटी भितर ताणें रिजर्वेशन दवरल्या. एक म्हापसा, एक पेडणे आणि एक वास्को. शेड्यूल कास्टचे पॉप्युलेशन घेता आला पेडणे नंबर 1 हा, नंबर 2 म्हापसा हा, नंबर 3 मडगांव हा. मडगांवा भितर 25 सीट असताना सुद्धा मडगांवान एक सुद्धा म्युनिसिपालिटीक ताणें शेड्यूल कास्ट खातीर रिजर्वेशन दवरूना. आमचो डिमांड हा आणि गव्हर्नमेंटाक की हर एक म्युनिसिपालिटी भितर ताणें एक सीट शेड्यूल कास्ट खातीर रिजर्वेशन दवरचें. म्हाका म्हणून दुख दिसता ह्या गव्हर्नमेंटाच्या वयल्यान. वॉर्ड नंबर 14 भितर शेड्यूल कास्ट लोक भरपूर आसात, जे आमचे म्युनिसिपालिटी वर्कर आणि जे मांग समाजाचे आणि आमचे SCचे. तरी पासून तो सीट काडला आणि OBC रिजर्व केला. तो OBC हरशी पळोवपाक गेल्यार मालपटान खूब आसा, पण रिजर्व हो केला आणि SC रिजर्व दवरूना. हे अजाप दिसता. आणि माझो तरी डिमांड, आमचो डिमांड हा हरिजन कल्याण संघटनेचो की ताणें हर एक गोंयची जी म्युनिसिपालिटी आसा, गोंयचे ज्यो म्युनिसिपालिटी बारा आसा, तेज्या भितर एक सीट ताणें म्युनिसिपालिटी SC खातीर रिजर्व दवरपाक जाय.